भरणवाडो कामुर्ले शापोरा न्हंयेंतल्यान बेकायदो रेंव काडून ताची येरादारी करपी ट्रक कोलवाळी धरलो. त्या ट्रकान 3 घन मीटर रेंव आशिल्ली. ह्या ट्रका सयत पुलिसांनी रेंव जप्त केली. पुलिसांनी ही कारवाय शेनवारा सकाळी केली. कामुर्लीच्या ट्रकांतल्यान रेंवेची येरादारी जाता अशी खबर पुलिशेक मेळिल्ली. ते प्रमाण उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी निरीक्षक सोमनाथ माशीक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक मंदार नायक हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसां पंगडान भरमणवाड्यार सापळो रचून ही कारवाय केली. शिरगांव वाठारात सध्या कोयराची समस्या उप्रासल्या. मेळत थंय रस्त्या कुशीक प्लास्टिकां सयत ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. कोयराक लागून लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या आनी श्री लयराई देवीक लागून फामाद आशिल्ल्या शिरगांव गांवची सोबीतकाय इबाडत चल्ल्या असो हुस्को थळावे लोक उक्तायतात. जाल्यार कोयर एकठांय करून लेगीत हे प्रकार थांबनात अशें पंचायतीचें म्हणणें आसा. लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री देवी लयराईचो वर्सुकी जात्रोत्सव ह्या वर्सा 24 एप्रिलाक मनयतले अशी माहिती लयराई संस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी दिल्या. 25 एप्रिल ते 28 एप्रिल मेरेन कोलोत्सव मनयतले. मजगती जात्रेच्या पवित्र होमखणा खातीर लाकडांची वेवस्था पारंपारीक पद्दतीन देवस्थान समितीच्या वतीन करतात. खंयच्याय भाविकान लाकडांचे भरे होमखणाचे सुवातेर हाडचे न्हय. होमखणाच्या लाकडा खातीर आंगवण केल्ल्या भाविकांनी देवळांत येवन रितसर पावती काडची आनी आंगवण पावोवची. खंयचे सुवातेर स्वता लाकडाचे भरे हाडचे न्हय अशें आवाहन देवस्थानाच्या वतीन केलां. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आयतारा पर्राते वेल्ला काणका फुटपाथाची पळोवणी केली. दर सप्तकान पर्राते वेल्ला काणका रस्त्याची पळोवणी करून जंय फुटपाथ वाडोवपाक जाय थंय लोकांची परवानगी घेवन 1 मीटर फुटपाथ वाडोवन घेतात अशें मायकल लोबोन फुटपाथाची पळोवणी करपाक गेल्ले वेळार सांगले. तशेंच सध्या म्हापसा ते कळंगूट रस्त्यांचें काम चालू आसा अशें ताचें म्हणणें. शेनवारा मांद्रेच्या शिगमोत्सवाच्या शुभारंभा निमतान इथे ओशाळाला मृत्यू या ऐतिहासिक नाटकांचो प्रयोग जालो. या नाटकात कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन छत्रपती संभाजी महाराज हांची भुमिका केल्ली. नाटकाच्या शेवटाक जसो छत्रपती संभाजी महाराज घोड्यार बसून सुवार करतालो तसोच खुद्द मंत्री घोड्यार सुवार करून प्रेक्षकां मदीं फेरी मारली. हे ऐतिहासिक नाटक पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली.
मुरगांव मतदारसंघातल्या बायणा वाठारांतले सगळे भितरले रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले. फाटलीं 25 वर्सां जालीं पूण रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्लें आनी ताचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटालो. हे मतींत घेवन बायमा वाठारांत रस्त्याच्या डांबरीकरणाक सुरवात केल्या अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें. आयतारा बायणाच्या छोटा बाजार वाठारांत भितरल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या पुण्यतिथी निमतान येता त्या मंगळारा 21 मार्चाक दिवचले धर्मवीर ज्वाळांचे आगमन जातले. संभाजी महाराज हांच्या समाधी थळा वयल्यान वढू बुद्रुक तुळापूर हांगच्यान बेळगांव चोरला केरी मार्गान सकाळच्या 11:30 वरांचेर हे ज्वाळीचें दिवचले आगमन जातलें. उपरांत पोरण्या बस स्थानकाचेर छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्या कडेन ही ज्वाळा दर्शना खातीर दवरतले अशी माहिती शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानाचे किरण तुळपून आनी हेरांनी दिली. उत्सव आनी घंचे कटर घण या तालाचेर शेनवारा सांजेर मडगांव शिगमोत्सव व्हडा उक्तावण मनयले. हे शिगमोत्सवाचे उक्तावण थळावो आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या शिगमोत्सवाक विविध तरेची भेसवण, लोकनाच, रोमटामेळ आनी व्हडल्या चित्ररथांनी हजारांनी प्रेक्षकांचे मनां जिंकून घेतली. चित्ररथ पळोवपाक हजारांनी लोक हजर आशिल्ले. शिगमोत्सवाची संस्कृताय ही आमची खरी श्रीमंती. या श्रीमंताच्या बळांचेर संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर आनी तरणाट्यांच्यो कला गांवागांवांत पावोवपाचो यत्न सरकार करता अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें. उदरगत संस्था मांद्रे आनी आमदार श्री दारुलकर हांच्या वतीन मांद्रे वाठारांत शिगमोत्सवाचें आयोजन केलां. शेनवारा भगवती देवी आनी श्री सप्तकोटेश्वर देवाक नाल्ल दवरून गोविंद गावडेन हांच्या हस्तुकी शिगमोत्सवाचो शुभारंभ जालो. भाजपाच्या सरकारान खंडणी प्रकरण चलता अशें विधान पद्दत जर सरकारांतलोच आमदार करता जाल्यार तातूंत सत्य आसाच. मायकल लोबोच्या रेस्टॉरंटानूच खंडणी मागून गेल्ल्यान हो प्रकार आतां उक्ताडार आयला. ह्या शिवाय म्हज्या हॉटेलांत लेगीत पुलिसांनी गणभेस घालून वा गणभेसा शिवाय येवन खंडणी मागिल्ली आसा अशें आग्नेलान म्हणलां. कळंगुटे आनी हडफड्या अजुनूय डान्स बार सुरू आसा. तशेंच हप्ते घेवपाची कामां लेगीत सुरू आसा. मुख्यमंत्र्याक जर मायकल लोबो फट मारता अशें दिसता जाल्यार ताका सरकाराचें नांव पेड्ड्यार करता म्हूण अटक करचें अशें आग्नेलान म्हटलां. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान पेड्ड्यार जालो असो आरोप आग्नेलान केला.
नुवेच्या लोकांनी मोबायल टावराक विरोध केल्या उपरांत आता नावेलीच्या बेलेम वाठारांतल्या लोकांनी राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुशीक उबारिल्ल्या मोबायल टावराक खर विरोध केला. रस्त्या कुशीक उबारिल्ल्या ह्या टावराक लागून फुडाराक अपघात लेगीत जावपाक शकतात. देखून आमकां राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक मोबायल टावर नाका, ते खातीर हो टावर दुसऱ्या सुवातेर व्हरचो अशी मागणी बेलेमच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. देशाच्या खेळगड्यांचो फुडार परजळीत करपाच्या हेतान मोदी सरकारान घेतिल्ले निर्णय म्हत्वाचे आसात. तशेंच दिव्यांग व्यक्ती खातीर लेगीत ह्या सरकारान खुबशे उपक्रम राबयल्यात. देशभरांतल्यो साधन सुविधांची उदरगत करपाचें काम नेटान चल्लां अशें विधान मयेंचे आमदार प्रवीण शेट हांणी केलां. ते वांयगिणी पंचायतींत भाजपाच्या संवाद कार्यावळींत उलयताले. मये, नार्वे, शिरगांव तशेंच सोडन पंचायतीच्या गांवकारांक संबोधीत करतना उलयताले. ह्या वेळार तांणी थळाव्या लोकांचे प्रश्न जाणून घेवन ते सुटावे करपाचें आस्वासन दिलें. कळंगूटचो आदलो आमदार खंडणी प्रश्नाचेर म्हजेरचे आरोप लायता ते आरोप फटीचे आसात आनी हांव ते मानपाक कसोच तयार ना अशें विधान आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केलां. आदलो आमदार परिशदां घेवन नाका ते विशय उक्ताडार हाडटा. हाचेर सत्ताधारी पक्षान हाचेरूय खर कारवाय करची अशी तिडक मायकल लोबोन उक्तायल्या असो तो रस्त्याच्या डांबरीकरणाचें उक्तावण करपाक गेल्ल्या वेळार उलयलो. सरकारान प्लास्टीक वापराक बंद करचो आदेश काडलो तरी अजून मेरेन गोंयांत प्लास्टिकाचो वापर जाता आनी गोंयांतल्या शारांनी तशेंच गांवांत लेगीत प्लास्टीक उडयल्लें दिश्टी पडटा. तशेंच पणजेच्या भाटले वाठारांत रस्त्या कुशीक प्लास्टिकाचो कोयर चड प्रमाणांत वाडिल्लो दिश्टी पडटा. पुराय रस्त्याचेर हो कोयर पातळ्ळा. ताचेर महानगरपालिकेन लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पुराय मुरगांव म्हालात जावपी कोळशांचें आनी बॉक्सायट प्रदूषण वाडत आसा. मुरगांव बंदर कोळशाची आनी बॉक्सायटाची येरादारी करतना सारकें धापिनात. ताका लागून वाऱ्यान बॉक्सायट रस्त्याचेर पडटा. ते खातीर लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून मुरगांव बंदर प्राधिकरणान हाची दखल घेवन रस्त्यार पडिल्लो बॉक्सायट आनी कोळशांचो धुल्ल नितळ करचो अशें आवाहन वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केलां.
मायकल लोबो पयलीं आरोप करता आनी मागीर आंग काडटा. त्या खातीर तांणी केल्ल्या आरोपांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. मायकलाक अटक करून ताची क्रायम ब्रांचे वरवीं चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिक्के हांणी केल्या. मायकल खुद्द सत्ताधारी पक्षांतलो सरकार आनी होच आमदार गोंयच्या किनारपट्टी बागा खंडणी राज्य शिंदळकी वेवसाय प्रोटेक्शन मनी घुवळी वखदांचो वेव्हार आसा असो आरोप करीत सुटला. जाल्यार मुख्यमंत्री अशें कांयच घडना म्हणटा. ताका लागून खरें कितें तें कळपाक मार्ग ना असो थोमणोय विजय भिकेन सरकाराक मारला. दिवचले अंदू बुधवारा 22 मार्चाक भौशीक गुढीपाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या आयोजनान मनयतले. त्या निमतान फातोडेर शारांत मंगल यात्रा काडटले. उपरांत शांतादुर्गा विद्यालय सामकार गुडी उबारतले. तशेंच सांजे 5 वरांचेर सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. हेच पदाधिकाऱ्यांच्या हजेरींत भौशीक गुढीपाडवो उत्सव समितीचे अध्यक्ष पापुराज मयेकर आनी खजिनदार रामचंद्र पाल हांणी ही म्हायती दिली. कोट्यांनी रुपया खर्च करून पणजी मिरामार दर्यादेगेर केल्लें हें सोबितीकरणाचें काम वर्सां भितरूनच पेड्ड्यार जाल्लें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. बिचार वचपाक घातिल्ल्या लांकडी रॅम्प्सांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. हे मोडुल्ले रॅम्प्स पळोवपाक लेगीत बुरशे दिसतात. देश विदेशांतले पर्यटक मिरामार भोंवडी करपाक येता. ताका लागून गोंयच्या पर्यटनाचें नांव देश पावड्यार पेड्ड्यार जावपाची शक्यताय उप्रासता. सामान्य लोकांनी भरिल्ल्या टॅक्स आनी तांच्या पयशांतल्यान केल्ल्या ह्या तात्पुरत्या सोबितीकरणाचो कांयच फायदो ना जाल्यार सरकारान असो पयसो मोडटाच कित्याक असो सर्वसामान्यांक पडिल्लो प्रस्न आसा. बोड्डा वाडो आसगांव वाठारांत इमारतीच्या मालकान आपल्या इमारतीचेर टावर उबारला. ह्या टावराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. उबारिल्लो टावर मोडून उडोवचो अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. ह्या टावराचो भुरग्यांचेर तशेंच हेरांचेर वायट परिणाम जातलो अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें. ह्या संदर्भात थळाव्यांनी पंचायतीक आपोवन पळोवन लेगीत करून आयतारा रुमडामोळ दवरले पंचायतीच्या जाल्ल्या ग्रामसभेत दवरले वाठारांत आशिल्ल्या मद्रासा शैक्षणिक संस्था वयल्यान वातावरण बरेंच तापलें. मद्रासा ही शैक्षणिक संस्था बेकायदेशीरपणान बांदल्या. भायले तरणाटे भुरगे येतात आनी दादागिरी करतात. ताचो त्रास थळाव्या लोकांक जाता. देखून पंचायतीन बेकायदेशीर मद्रासा शैक्षणिक संस्था बंद करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
केपें आंबवली वाठारात डॉक्टर उदय हांच्या फुडारपणाखाला भलायकी शिबिरांचे आयोजन केलें। ह्या शिबिरांत फ्री चेकअप आनी फ्री वखदां थळाव्यांक दिली। तशेंच आपली भलायकेची जतनाय कशी घेवपाची हाचेर डॉक्टरांनी उलोवप केलें। ह्या शिबिराक थळाव्या लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। खंडणी कोणाकडेन मागता ताचें नांव आमदार मायकल लुबो हांणी स्पश्ट करचें। बेटेच खंडणी सुरू आसा अशी अर्दकुटी विधानां करची न्ही अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणलां। सध्या खंडणी प्रकरण सुरू आसा अशें काँग्रेसीक लेगीत दिसता। ह्या विशीं येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक धारेर धरून खरें कितें तें लोकां मुखार हाडटले अशें युरीन सांगलें। सरकाराचें प्रशासन तुमच्या दारी हो उपक्रम सामको अपेसी थारला अशें युरीन म्हणलां। सेफ गोवा सेफ म्हादय फ्रंट ह्या संघटने वतीन 22 मार्चाक महाआरती करपाची कार्यावळ जातली। म्हादयक वाचयात ह्या फाटभुंयेर ह्या महाआरतीचें आयोजन केलां। जागतीक उदक दीस तशेंच गुढीपाडव्याच्या दिसा पाटो पणजी पुलाचेर म्हादय न्हंयची पुजा करून महाआरती करतले अशी माहिती संघटनेचे वांगडी प्रज्वल साखरदांडे हांणी दिल्या। विद्यार्थ्याच्यो परीक्षा आशिल्ल्या कारणान संघटनेन 20 मार्चाक पुकारिल्लो संप फाटीं घेतला अशी माहिती शिरोडकारान ह्या वेळार सांगली। मैड्याच्या लोकांचो मोबायल टावराक खर विरोध आसा। सरकाराच्या जाग्यार खंयच्या तरी प्रायव्हेट कंपनी मोबायल टावर घालूंक सोदता। सरकारान तरी हाका अनुमती कशी दिली असो प्रश्न संजय बर्डे हांणी केला। आमच्या मैड्या गांवांत आमकां बरो नेटवर्क गावता, ह्यो गरज नासतना मोबायल टावर कित्याक असो प्रश्न मैड्याकारांनी सरकाराक विचारला। हांगा मोबायल टावर येयलो जाल्यार आमच्या जिविताचेर ताचो वायट परिणाम जातलो असो भंय मैड्याच्या गांवकारांनी उक्तायला। गोमंत विद्या निकेतनाचे साहित्यीक आनी हेर पुरस्कार जाहीर जाल्यात। कमलाक्ष प्रभुगांवकर हांच्या मातीला सुगंध फुलांचा ह्या कथा संग्रहाक सुभाष जाण हांचे शिंपण ह्या महेश पारकराच्या विचार विश्व ह्या लघु निबंध संग्रहाक अंदूचो साहित्यीक पुरस्कार फावो जाला। 25 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत कार्यावळीत हे पुरस्कार भेटयतले।